नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पर्वरे उड्डाण पुलाच्या कामा वेळार महत्वाच्या झाडांची जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प उडयतले बंद। हायकोर्टाची कंत्राटदाराक तोंडी शिटकावणी। दुपट्टा किलर महानंद नायकाच्या मुजतपूर्व सुटकेची आडखळ जाल्या पयस। फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 428च्या तरतुदी प्रमाण मुजतपूर्व सुटके खातीर महानंद पात्र। हायकोर्टाचे निरीक्षण। नगराध्यक्षाचेर हाडिल्ल्या अविश्वास थारावावेल्यान दिवचल पालिकेतले राजकारण तापले। मुख्यमंत्री सयत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी लक्ष घाल्ल्यान नगराध्यक्षाची बाजू घटमूट। जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 मडगांव येरादारी पुलिशेन तालावांच्या रुपान वसूल केले 2.23 कोटी रुपया। वट्ट 25,885 जाणांक दिले तालाव। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांची जावची न्यायालयीन चौकशी। आपाचो मुखेली अमित पालेकाराची मागणी। ईडीन पुलिसांकडल्यान म्हायती घेवन मुखेल दुबावितांक धाडला समन्स। शिरोडा तारीवाडो वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर घालो बहिष्कार। शिक्षिकेची बदली करपाची मागणी। शिक्षिकेची बदली जायना तो मेरेन भुरग्यांक धाडचेना शाळेंत पालकांचो निर्णय। आता पळयात खबरो विस्तारान। पर्वरे उड्डाण पुलाचे काम करतना रस्त्या कुशीकच्या झाडांची सामकी जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प बंद उडोवपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिल्या। तशेंच झाडां शिफ्ट करपा खातीर घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक सुचोवणी प्रमाण काम केलें ना जाल्यार चौकशेकूय तोंड दिवचें पडटलें अशेंय कोर्टाचें म्हणणें। पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामात आडखळ थारपी 616 झाडां कातरून उडोवपाची आशिल्ली, पूण 6 वड तशेंच इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली हेर 9 झाडां दुसरी कडेन शिफ्ट करपाचे कंत्राटदारान मान्य केल्ले। वडाचे झाड शिफ्ट करपाचे मान्य करूनय कांय दिसा पयलीं जे पद्दतीन वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें ताका थळाव्या लोकांनी खर हरकत घेतिल्ली। खंयचीच जतनाय घेयनासतना जेसीबीचे मजतीन ह्या वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें। हे प्रकरण आयज कोर्टात सुनावणेक आयिल्लें, पूण झाडां शिफ्ट करपाक जी एजन्सी नेमल्या ती गैरहजर राविल्ल्यान कोर्टान हे प्रकरण फाल्याक दवरलां। तशेंच ते एजन्सीकूय हजर रावपाचो आदेश दिलो। Today there was a matter of tree felling about the Parwari area. What happened? So we had come to the court because on the 3rd of December, a huge banyan tree, a JCB had attacked it, felling off the branches in a very crude manner, throwing them down to the ground. Now this is part of the road escalation project, which is being constructed by the government from Giri up to Neo Majestic. They have identified a huge number of 616 trees which were for felling. But because of protests from us and a request that the ancient trees be kept at site, a total of 6 trees, mostly banyan trees, will be translocated. And another 9 ancient big trees, they have said that they will not fell. Now when we saw that on the 3rd of December, there was this banyan tree was being attacked, we immediately asked the workers, on whose behalf are you doing it? And they said this is on behalf of the project manager or who's constructing the road. But today when we brought up the issue, the government says that the PWD has engaged a specialized agency for translocation. That agency is called Dr. Tree. They were not present at the site, no supervisors were present at the site, and the court therefore has asked the Dr. Tree person to be present tomorrow to inform what they are doing about this felling of the trees, how this has happened that nobody has been at the site. They have also called the project manager to come to the site because the project manager has to know which are the trees to be translocated, which are the trees to be preserved, so that by accident or by design none of these trees are touched. It is our big concern about translocation. They have a very small chance of survival. Therefore, we have placed on record the guidelines of the Ministry of Road Transport as to how a translocation has to be done for survival. And this measures must be taken at least 3 months before any tree is even touched.
We have great doubts about the survival or translocation of this particular tree, but with the court's directions, we hope that the forest department will take proper initiative to see that somebody from the department is present and that trees are not simply hacked to their death in this very crude manner. What was the court observation orally in the court today? Orally, the court was shocked that a JCB was used on a tree which has got to be translocated. Translocation means there has to be gentle methods of taking care that the roots are intact, that the branches are intact, that certain things can be trimmed. But there was no such thing, and the court said that we are willing to stop the project if you have got no access to protecting these trees, which you have given us an assurance will be translocated. They said about something about the inquiry also, if possible. Yes, the court also said that they want an inquiry into how it occurred that this tree was so violently attacked by a JCB and with only workers present. But they have not issued the direction as yet. I think they will consider that tomorrow, because they have called all the parties and said be present in the court to assure us about this tree, what happened and what is going to be done in the future. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दुपट्टा किलर महानंद नायकाच्या मुजतपूर्व सुटकेची आडखळ पयस जाल्या. महानंदान 14 वर्सां परस चड वेळ बंदखण भोगिल्ल्यान फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 428चे तरतुदी प्रमाण मुजतपूर्व सुटके खातीर महानंद पात्र आशिल्ल्याचे निरीक्षण हायकोर्टान नोंदयला. महानंद नायकाचेर 1995 ते 2009 ह्या काळात 16 चलयांचो खून केल्ल्याचो आरोप आसा. 19 ते 25 वर्सां पिरायेच्या चलयांक लग्नाचे हायस दाखोवन तांचो खून करून तांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती चोरप ही ताची गुन्हेगारीची पद्दत आशिल्ली. तो चलयांचो दुपट्टा वापरून गळो ओंदून तांचो जीव घेतालो म्हूण ताका दुपट्टा किलर अशें म्हणटात. महानंद नायक हाका फोंडे पुलिसेन 5 मे 2009 ह्या दिसा बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ली. एका फाटल्यान एक गुन्यांव कबूल केल्या उपरांत ताच्या 16 गुन्यांव नोंद जाल्ले. दुपट्टा सिरियल किलर महानंद नायक हेजो मार्ग ऑलमोस्ट मेकळो जालो. महानंद नायक जो आसा ताका जल्मठेप जाल्ली. मागीर सरकारी वकिलाचे म्हणण्या प्रमाण महानंद नायक जो आसा तो लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोशी आसा. तसोच महानंद नायकाचो जो वकील आसा तेजें म्हणणें अशें आसा लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान जी ऑर्डर काडलेली ती हायकोर्टान भायर मारली जाल्यार ताका भारतीय फौजदारी दंड संहिता कलम 428चे अंतर्गत तातूर्ती प्रमाण मुजतपूर्व ताका सोडचो अशें महानंद नायकाचे जे वकील आसात तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर. नगराध्यक्षाचेर हाडिल्ल्या अविश्वास थारावा वयल्यान दिवचल पालिकेतले राजकारण तापपाक लागलां. मजगती भाजपाची प्रतिष्ठा जपपा खातीर मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या राजकारणात लक्ष घाल्ल्यान नगराध्यक्ष फळारी हांची बाजू घटमूट जाल्या. दिवचलच्या फामाद नवो सोमार उत्सवाची धामधूम सुरू असताना दिवचल पालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाचे आड अविश्वास थाराव हाडला. सत्ताधारी भाजप गटातल्या कांय नगरसेवकांनी हेर 3 नगरसेवकांच्या मजतीन हो थाराव हाडला. अविश्वास थाराव हाडटकीच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये खवदळ पडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पालिकेच्या राजकारणात लक्ष घाला अशें कळटा. अविश्वास थारावाचेर फेरविचार करात अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान संबंधित नगरसेवकांक दिल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकां मदल्या 2 नगरसेवकांनी आता आंग फाटी काडला अशें कळटा. नमस्कार. हो विषय तसो गंभीर आसा पूण सदींच भारतीय जनता पार्टीन अशें आसा की हांव पयलीं पासून कार्य करतो आनी आतां हांव नगरसेवक की कसलीय गोश्ट करता आसतना आमच्या अध्यक्षाक दिवचलच्या अध्यक्षाक पयलीं तें हें पावप, मागीर आमचो गोंयचो अध्यक्ष आसता तानावडीजी सर तेंचे कडेन ती पावप आनी मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन पावोवन मागीर ते कितें आसा निर्णय घेता अशी एक पद्दत आसा. तेंच्यांनी कशें कितें केलां म्हाका खबर ना. हो विशय गंभीर आसा तरी पूण म्हाका दिसता की आमचो तानावडीजी सर आमचो अध्यक्ष आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हेजेर तोडगो काडटलो हो म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा. आनी आमचो जो पयलींचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आसा तोच परत त्या हेजे जागेर आसतलो अशें हांव हे करता. जे अविश्वास थाराव हाडपी जे 9 नगरसेवक आहा न्हू तातूंतले 2 नगरसेवक आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी आंग फाटी काडल्या अशी एक चर्चा आसा. हय हय म्हाका दिसता 2 ते 3 नगरसेवक परत येवंक येता अशें दिसता म्हाका आनी ते येतलेय बी
आणि परत आमचे जो हे आसा जे पॅनल आसा ते परत पॅनल तेच जातले अशी हांव आशा बाळगता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव येरादारी पुलिशेन जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 या काळात येरादारी नेम मोडपी 25,885 जाणांचेर कारवाय करून तांचे कडल्यान 2.23 कोटींचो दंड वसूल केलो. जाल्यार वट्ट 3,665 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयांत अपघाताचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. येरादारी नेमांक पाळो दिनासतना गाडी चलोवप हे वाडट्या अपघाता फाटलें मुख्य कारण जावन आसा. 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या कालावधीत मडगांव येरादारी पुलिशेन 25,885 जाणांचेर कारवाय करीत वट 2.23 कोटीचो दंड वसूल केला. तशेंच हे कारवायेंत वट 3,665 जाणांची लायसनां पुलिशेन निलंबीत केल्यात. ह्या कारवायेंत नो एंट्री झोनात गाडी चलोवप, धोकोदायक पार्किंग, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप, ओव्हर स्पिडीन तशेंच सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर पुलिशेन कारवाय केल्ली. येरादारी नेम मोडिल्ल्यांचो आस्पाव. नो एंट्रीत गाडी घालपी 10,288 केशी, धोकोदायक पार्किंग 9,978 केशी, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप 3,187 केशी, ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवप 1,870 केशी, जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 562 केशी. 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर 2024 या 11 म्हयन्याच्या कालावधी भितर मडगांव पुलिसांनी वट्ट 2,23,18,000 रुपया जमा कलेक्ट केल्ले आसात. हे जे पयशे जे आशिल्ले हे जे ट्रॅफिक वायोलेटर आसात, वेगवेगळे तरेचे जे ट्रॅफिक वायोलेशनां जातात ह्या शहरां भितर तांचे कडल्यान जी फायन आयिल्ली त्या हातूंतल्यान हे पयशे जमा जाल्ले आसात. हाजे वयल्यान कळटा की कितले मोठ्या प्रमाणान ट्रॅफिक वायोलेशन जाता. ते हातूंत भितर सगळ्यांत चड ज्यो केसी आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे डेंजरस पार्किंगाच्यो जवळ जवळ 10,000 केसी, त्या भायर नो एंट्री भितर गाडी चलोवप हाज्योय 10,000च्या वयर केसी, ड्रायव्हिंग विदावट हेल्मेट हाज्यो 3,000 सुमार केसी, विदावट सीट बेल्ट, टिंटेड ग्लास, नो पार्किंगाक भितर गाडी पार्क करप, अश्यो वेगवेगळ्यो केसी मडगांव पुलिसांनी बूक करून ह्यो 2 कोटीच्या वयर जे 2,23,18,000 हे मडगांव पुलिसांनी जमा केल्ले आसात. आनी हाजे वयल्यान एक कळटा की फायन वाडयली तरीकय लोक ट्रॅफिकाचे जे रुल्स आसात ते मोडपाक कशेंच फाटीं फुडें रावनात. लोक मोठ्या प्रमाणान हे रुल्स मोडटात. आमचे जे मडगांवचे जर पार्किंग पळयलें, लोक जे रस्त्यार जर गाडी पार्क करतात खंय मदली रस्त्यार सुद्दां पार्क करून थोडे कडेन वता फातिमा सारको रस्तो आसा जावं आमचो आबाद फारिया रोड आसतलो, हांगा खंयच्या खंय पार्क करतात. हाका लागून ट्रॅफिक फ्लोवाकय त्रास जाता. त्याच बरोबर हे जे रुल्स जे मोडप जे मोठ्या प्रमाणान वाडटात ताका लागून एक्सिडेंट जावन लोकांचो जीव वचपाचोय मोठ्या प्रमाणान संभावना आसता आनी वचपाक गेल्लोय आसा. हाका लागून ट्रॅफिक वायोलेशना लागून ओव्हर स्पिडींग आसतलें, अशे वेगवेगळे तरेचे रुल्स हे सद्याक मोडप आसा. इतले मजगतीं ह्या 11 म्हयन्या मजगतीं मडगांव पुलिसांनी 3,600 आनी ताजे वयर लायसनां जी आसात ती सस्पेन्शनाक धाडिल्लीं. हो जो आमी आंकडेवारी तुमचे मुखार हाडल्या ती फक्त मडगांव ट्रॅफिक सेलाची. ह्या भायर मडगांव टावन आसतले, फातोड्डा टावन आसतलो, कुंकळे टावन आसतले, हांणी मारिल्ल्यो फायनी वेगळ्यो, त्या भायर RTO आसतले, हांणी मारिल्ल्यो फायनी वेगळ्यो आसात. हो डेटा अजून पर्यंत आयलो ना. पूण हो जर आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार खूब सिरियस हाजेर घेवपाची गरज आसा. अवेरनसूय बी ट्रॅफिक रुल्साचे मोडपाची न्ही. हाका लागून स्कुलांनी अवेरनस करचो जावं तातूंतल्यान कॉलेजींनी अवेरनस मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय अशें दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. राज्यांत सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपाची साबार प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आता ईडीन ह्या प्रकरणात लक्ष घाला. संबंधित प्रकरणांची फायली मागयल्यात, पूण कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या सगळ्या प्रकरणांची न्यायालयीन चवकशी जावची अशी मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केल्या. राज्यात सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपाची साबार प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आता ईडीन ह्या प्रकरणात लक्ष घाला. पुलिसांकडल्यान संबंधित प्रकरणाची म्हायती मागयल्या, तशेंच सगळ्या मुखेल दुबावितांक समन्स जारी करून चौकशेक हाजीर रावपाक सांगला. पूण कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या सगळ्या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी जावची अशी मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केल्या. आमी आमचे हाजेर ठाम आसा की ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी जातली. Time and again Supreme Court has very categorically in bails which have been granted to opposition parties जे आसा तांच्या प्रत्येक फाटी बेल ग्रांट करता आसतना सुप्रीम कोर्टान म्हणला की ED and CBI become stooge
or cage parrot of Bharatiya Janata Party म्हणून. सो ह्या एजन्सीचेर म्हाका दिसना आमकां कोणाक आज विश्वास उरला. Probably this might be a tactic to divert attention and say that na आता ही probe ED करतली आणि खंय तरी हाजेर पालो घालतले. I don't believe that ED is competent or in a situation where they can independently hold inquiry where Bharatiya Janata Partyचे लोक भितर involved आसा. This might be a first such case where Bharatiya Janata Partyचे office bearer आज या केसीन involved आसा आणि it is going to be probably their first case to deal with Bharatiya Janata Party's accused only as whom they are going to probe. आम्ही म्हणता ED probe करच्या पेक्षा what is the harm in having a judicial probe? एक ज्युडिशियल कमिशनर अपॉइंट करचो आणि हाजेर इन्क्वायरी करची. कारण डीप विदीन आय थिंक भारतीय जनता पार्टीचे लोकूय उलयतात की हातूंत भितर आमचे खंय तरी लोक इन्वॉल्व आसा म्हणून आणि ते मान्यय करता. पण ऑफकोर्स दे कांट स्पीक बिकॉज दे आर पार्टी पीपल. बट वी स्ट्रॉंगली बिलीव अँड वी हॅव सेड टाइम एंड अगेन की भारतीय जनता पार्टी ह्या घाणीन बरबटलेली आसा. हे जे जॉब स्कॅम आसा इज अ बिगेस्ट स्कॅम ऑफ द सेंचुरी. आज नॅशनल लेवलाक जर हाचो आवाज जाला जाल्यार ताका भारतीय जनता पार्टी ज्या तरेन वागल्या तीच गोष्ट जबाबदार आसा. इफ यू आर नॉट फियरिंग की हातल्यान कांयच पॉलिटिशियनाचेर कोणाचेर घाण पडचे ना, होल्ड अ ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी. Retired High Court judge, so everybody can come out freely and give their complaints and details. So maka disna ED probe can make much of a difference. It's another agency of Bharatiya Janata Party only. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकार. शिरोडा तारीवाडा वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घालो. वंदना पाटील या शिक्षिकेची बदली करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. या शिक्षिकेची विद्यार्थ्याकडेन बरी वागणूक ना आणि ती सारकी शिकयना असे पालक सांगतात. ताका लागून जो मेरेन या शिक्षिकेची बदली जायना तो मेरेन आमी भुरग्यांक शाळेत धाडचे नात असे पालक सांगतात. दुसरे वटेन पालक आपल्याक त्रास करतात असे वंदना पाटील हांचे म्हणणे. देखून ह्या विशीं आपणे उच्च अधिकाऱ्याक पत्र दिल्ल्याचे ती सांगता. पयलीं आशिल्ली ती आमगेल्या पयलींच्या दुसरेच्या भुरग्यांक शिकयताली तेन्ना येयल्ल्याक आतां त्या भुरग्यांचो अभ्यासूच ना. अभ्यास बुकार कांयच ना, कांयच करिना. सप्टेंबरांतल्यान दोनूच दीस तेच्या नंतर ती लिवेर परत ती 4 दीस आतां परत लिवेर. तिसरे चवथेकूच शिकोवपाक कळटा खंय तिका, पयलेक दुसरेक खंय तिका शिकोवपाक कळना. पयलेच्यान दुसरेच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें. वंदना पाटील हांगा येयली, आमी तिचे बद्दल मागणी करूना. आमची शाळेंत शिक्षिका वेवस्थीत आशिल्ल्यो, भुरगीं शिक्षण वेवस्थीत तेंचे कडल्यान घेताली. मागणी नासतना खंयचे तरी पावराचेर ती येयली आसतली. आमकां तिजी बिहेवियर आवडना, भुरग्यांकय शिक्षणा बद्दल तिजे आवडना आणि तिजी वागणूक जी आसा पेरंट्सा बद्दल, शिक्षका आपल्या विद्यार्थ्या बद्दल बरोबर ना हें सगळ्यांनी नोट केलें. आमी एडियाक फोन केलो, एडियाक विचारलें, आमकां न विचारता वा आमकां न कळयता आमची कसली कंप्लेन नासतना आमच्या पॅरा टिचरीक कित्याक काडली जाल्यार एडियान आमकां सांगलें की आपल्या जाय म्हणून आपल्यान तिका काडली म्हणून फोंडाच्यान आमकां सांगलें गेलें. तदनंतर आमी कंप्लेन घेवन सगळे जे आसात पेरंट्स ते एडिया गेले. एडिया गेले नंतर आमी परत प्रश्न केलो, आमची कसली कंप्लेन नासतना पॅरा टिचरी हांगा कित्याक काडली आनी आमची कसली मागणी नासतना ही दुसरी टिचर हांगा कित्याक दिली गेली अशें म्हणटकीर ती म्हणूंक लागली आमी ती पॅरा टिचरी काडूना, आमकां वयल्यान ऑर्डर आहा काड म्हणून. सगळी नागरिकांनी, वाड्या वयली सगळी नागरिकांनी ठरयलें आमकां ही भाई नाका. जीचे बिहेवियर हांगा शाळेक बरोबर ना. अनेक शाळांक तिका नाकारली गेल्ली आसा आनी खंय तरी स्थान ना म्हणून हे शाळेंत ती येयल्ली आसा. भाई फक्त सप्टेंबरां येयली, चवथीक 2 आसतना लिवेर गेली, परत येयली, परत लिवेर गेली आनी पयर ऑर्डर काडल्या नंतर ती हांगच्यान ना म्हणून जाली. फक्त आमकां कांय सांगोना, ती लिवेर गेल्या काय ती ट्रान्सफर केली म्हणून. आनी हे काल अकस्मात सोमरा हांगा ही टिचर येयली आनी येवनच पेरंट्सांनी विचार जाल्यार ती हांगा आपल्या ऑर्डर आहा, तुमकां जाय ते तुमी करा. जो पर्यंत ही शिक्षिका हे शाळेंत आसतली तो पर्यंत हे विद्यार्थी हे शाळेंत येवपाना, शाळेचेर बहिष्कार आसतलो अशें आमचो ठाम निश्चय ठरलेलो आसा. डे 1च्यान ज्या दिसा हांव हांगा जॉयन जाला त्या दिसाच्यान ह्या पेरंट्सांनी म्हाका हॅरेस करपाक स्टार्ट केलें. डे 1च्यान भितर येवप, धमकी दिवप, भितर येवप, धमकी दिवप. कित्याक रिजन म्हाकाय कळुना. तेंचे पयलीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें कित्याक ते हॅरेस करता म्हणून. हांव ओग्गी रावलें. 3 म्हयने हांवें सोंसलें. 3 म्हयने सोंसले. जेन्ना 22 नोव्हेंबराक एडीआय सरप्रायज विजीट दिली स्कुलान आनी तिणी म्हाका सांगलें की तुजेर एलिगेशन घातलां.
तिने कितें केलें पयलीं सगळें म्हजें चॅक केलें म्हाका लेसन दिवपाक लायलो भुरग्याचे नोटबूक चॅक केलें ईच एंड एवरी पेजीचेर तिने हांवें शिकयल्ल्या ईच एंड एवरी पेजीचेर तिने सायन मारिल्ली आसा आय हॅव व्हेरी फ्रेंडली एंड मदरली रिलेशनशीप वीथ माय किड्स तूं चल म्हणटा जाल्यार हांव कशें वतलें म्हाका ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे म्हाका हांगा रावूंकच जाय न्ही एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आय हॅव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ माय हायर ऑथॉरिटी त्या हिशोबान हांवें केन्नाच तांचे कडेन दुर्लक्ष केलें ना म्हजें काम हांवें म्हज्या स्कुलान येवप देड पर्यंत शिकोवप वचप हें म्हजें हांवें चालू दवरलें पूण जेन्ना म्हाका मेंटली हेरास केल्लें गेलें खूब हेरास केल्लें म्हजें एलिगेशन घातली तेन्ना हांवें लीव काडली इयर आनी हांव घरा कडेन रावलें त्यांचा आरोप आसा कितें तुमी पयलीं जे दुसरे भुरग्यांक शिकयना तिसरी चवथीकूच शिकयता अशें म्हणटा तिसरी चवथीच म्हाका हेड मिस्ट्रेसान दिली न्ही 6 स्टुडंट्स पयली आनी दुसरी 12 स्टुडंट्स तिसरी आनी चवथी सो सब्जेक्ट हे वांटून घेतले वतातच न्ही तिने म्हाका सांगलें तूं तिसरी आनी चवथी तूं शिकय म्हणून त्या हिशोबान हांवें तिची ऑर्डर फॉलो करची पडली ती टिचर ना जाल्यार तुमी कशी ती टिचर नासतना एकूय दीस वचूंकूच ना न्ही तिने लिवूच काडूना तुमी मास्टर रोल चॅक करात हांवें लेटर केला की जे हॅरेसमेंट म्हजे बरोबर जाला तेजेरूय तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करचें सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात म्हापशेच्या JMFC कोर्टान कुकेश रावताच्या जामीन अर्जाचेर फुडली सुनावणी बिरेस्तारा दवरल्या तशेंच तपास अधिकाऱ्यांक नोटीशी धाडून सुनावणेक हजर रावपाचे निर्देश दिल्यात तशेंच कुकेशाच्या जामिनाक हरकत घेवपी हळडोणच्या लोकांनी जोड याचिका कोर्टान भायर मारली The matter was put for argument on his bail application at 4 o'clock today. The bail application has been argued and the matter is kept for orders tomorrow. Along with so-called notice to the IO to remain present in the because I have pressed that how could the IO actually arrest in violation of the Supreme Court guidelines. So this is basically my grounds of arguments other than the merits of the case. So you did not go on the merit of the case. Yes, Why? Because, see, what happens is when you don't have the powers to arrest, how can you arrest? So why should I touch the merits of the case? You rightly raised one issue that application is complaint was filed 1 year back. So Complaint is filed 1 year back. No. Complaint is filed now of an incident which had happened 1 year back. Okay, it is So like there was no pressing urgency for him to be arrested, right? okay. Everything was available with you. You waited for 1 year and thereafter you go and arrest him abruptly. And that too in violation of the Supreme Court guidelines. SOPs are there. Supreme Court has come up heavily on the state government to say that you can't arrest and moreover violating of those orders is entitling the accused to be granted bail. So having said that, he in the first place shouldn't have been arrested. एक सेक्स्टॉर्शन म्हणून MLAचो एक इशू ह्या दिसांनी गाजता ते एक्युजाक अरेस्ट केल्लो क्रायम ब्रांचान अरेस्ट केल्या उपरांत ते MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एका वोटरान म्हाका अप्रोच केलो म्हाज्या क्लायंटान आनी आमी इंटरव्हेन्शन घातले ते बेलीन इंटरव्हेन्शन घातले की ते MLAची इमेज या मॉफ्ट व्हिडिओन हार्म जाले आनी आमी वोटर आनी आमचो MLAची इमेज हार्म जावप म्हणजे आपली जावप अशें चिंतून आमी तो एक हें घातलो इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन घातले ते बेलीन आमचो आर्ग्युमेंट कितें आसलो इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशनान ते बेलीन फर्स्ट आर्ग्युमेंट आसलो की पयली क्रायम ब्रांचान तो मॉफ्ट व्हिडिओ काय जेन्युइन व्हिडिओ फायंड आउट करचो समजा जर तो व्हिडिओ जर मॉफ्ट आसा आनी तो जर जेन्युइन ना जाल्यार अकॉर्डिंगली कितें लॉन एक्शन आहा ती तेंच्यांनी घेवची पण समजा जर तो व्हिडिओ जर जेन्युइन आसा असो आमचो एक आर्ग्युमेंट आसलो आनी परहॅप्स पुलीस मिशनरी आनी कोर्टाक यूज करता तो रिकवर करपाक तो रिकवर जायना म्हणून काय अशें कितें आसत हें अशें जावचें न्ही म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली करचें म्हणून आमी थंय इंटरव्हेन्शन घातलेलें नॅशनल हायवे खातीर पर्वरी जावपी 6 लेनीच्या पुला खातीर सुकूर पंचायतीत RRSM कंपनी वांगडा बसका जाली ह्या बसकेत सुकूरच्या थळाव्यांनी धुल्ल प्रदूषण तशेंच येरादारी खातीर जावपी त्रासा बद्दल कंपनी कडेन तक्रारी केल्यो थळाव्यांच्यो तक्रारी आयकून हाचेर योग्य उपाय काडपाचें उतर RRSM कंपनीचे उपाध्यक्ष राजदीप मुखर्जीन थळाव्यांक दिलें About the dust pollution that people are observing. No, dust pollution, see, we are already taking care of the measures. We have already started our water sprinkling and everything. Still, there were complaints. That also we have now fine-tuned. So, this will be nice. What will be the solution for this? Water sprinkling. From when? It is already going on. It is already going on. But due to that hot weather, sometimes some of the portions are getting dried up very soon. So that the frequency has to be increased. That has to be customized. So, sir, what we have observed, the service road is not proper because of that traffic jam and everything problem
facing by public? Sir, as I said, there were issues in the Sangold area because of our water lines and electrical lines. Those things already we have taken care of. So in the days to come, you will see there will be improvement in everything. Like you can see the area we have done in between Kokoro to Maldic. So it has very beautifully come up now. Yeah, Mr. Tare is there. I think he will be the right person. दिवचल पालिकेचो नगरसेवक अनिकेत चणेकारान नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. ताका 8 नगरसेवकांनी तेको दिला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हातून 6 नगरसेवक भाजपाचे आसात. देखून दिवचले भाजपात फूट पडल्या काय कितें अशी चर्चा दिवचल वाठारांत रंगल्या. पळयात पुराय बातमी. दोतोर, तुम्ही अशें ऐकलें की जो बिचोले म्युनिसिपालिटी नगराध्यक्ष आसा कुंदन फळारी याचेर अविश्वास थाराव आसा. त्याचेर काल एक मिटींग जाली तुमच्या वांगडा नगरसेवकांची अशें आयकोंक येयला. कितें जालें मिटींगेंत? काल मिटींग जाली आणि लास्ट 2-3 दीस माझ्या बरोबर मुख्यमंत्री पहिल्या दिसा जेन्ना हे जाला तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याकडे उलयला. मुख्यमंत्री माझ्याकडे 2दा उलयला. पार्टी अध्यक्षाकडे उलयला आणि आम्ही ठरयले जे मुख्यमंत्री आणि पार्टी अध्यक्ष डिसिजन घेता त्या डिसिजना बरोबर आमदार ह्या नात्यात हांव रावतलो पार्टी आणि मुख्यमंत्र्या बरोबर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिला की सगळ्या नगरसेवकांक आपण घेवन बसया आमी आणि तेतून जे फायनल डिसिजन येता ते सगळ्या नगरसेवकांनी ओबे करचे अशी आमची अपेक्षा आसा. ओके. पण सध्या सर पार्टी अध्यक्ष म्हणजे सदानंद तानावडे ते दिल्लीक आसा न्हू. ही मिटींग केन्ना जातली? अध्यक्ष शुक्रार दीस सांजचो येतलो. टेंटेटिव्हली शेनवार सकाळी मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष आणि बिचोलीचे मंडळ आसतले आणि हांवूय आसतले. हांकां सगळ्यांक घेवन बरोबर मिटींग करतले. ताचेर फायनल तोडगो काडटले. म्हाका इतकेच सांगू येता ऑपोजिशनाक थोडे कशे आसात जे सुताचे व्हडले कितें करून दाखयतात, बेश्टी पत्रकां काडटात अशें कांयच ना. कदाचित आमच्या नगरसेवका भितर कितें मिसकम्युनिकेशन जाल्लें आसतलें ते आमची पार्टी खंबीर आसा ते मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडिंग सॉर्ट आउट करपा खातीर. खंय तरी सर जेन्ना अविश्वास थाराव हाडलो तेन्ना तुमचेरूय आरोप जाताले की आमदारांचो हातूंत हात आसा. तेचेर तुमचें कितें रेश? एक लक्षात दवरा, सगळे जे नगरसेवक असतात ते मॅच्युअर असतात. आमदाराचो जर हात असलो जाल्यार आमदार सदांच तेंची गोष्ट करतना मुख्यमंत्र्याक आणि पार्टी अध्यक्षाक इन्फॉर्म करता. बारीकातली बारीक गोष्ट इमिजिएटली करता इन्फॉर्म. कळ्ळें न्ही? जाल्यार आमदार डेफिनेटली इन्फॉर्म करतले हे मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. बरोबर. सो कशें आसा हे जे त्यांच्या भितर तेंच्यांनी केला आता ते आयकोंक येता तेंचे लास्ट 3 महिने काय 6 महिने शिकताले तांचे कितें तरी ग्रिव्हन्सीस आशिल्ले. कळ्ळें? तेंच्यांनी वयर पर्यंत पावोवचे प्रयत्न केला अशें ते म्हणटात. हांव नको खरें कितें खोटें तें. कळ्ळें न्ही तुका? पण आमदाराचो हितून कार्य मात्र हे ना. जर आमदाराचो आसलो जाल्यार आमदार हो पार्टी जे सांगता किंवा मुख्यमंत्री सांगता हेचेर रावचोच नासलो. कळ्ळें? ते साहजिकच उलट ऑन द कॉन्ट्ररी जे म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगपाक ती मेसेज हांवें तांकां पास ऑन केला आणि आमचे सॉर्ट आउट करच्या खातीर मिटींग घेतलेली आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.